घरगुती तशेंच वेवसायीक सिलिंडराच्या दरवाडी उपरांत विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी सरकाराचेर बरीच टिका करपाक सुरवात केल्या। भाजपाच्या डबल इंजिन सरकारान तरी नागरिकांचेर अन्याय घडचो न्हय अशें मत तृणमूल काँग्रेसीन उक्तायलां। जाल्यार हे सरकार सामान्य मनशाचें न्हय जाल्यार भांडवलदारांचें अशें आम आदमी पक्षाचें म्हणणें आसा। मजगतीं भाजप सरकाराचे अच्छे दिन कितें हें सगळ्या लोकांक कळिल्लें आसा आनी ह्या सगळ्या म्हारगायेचो निशेध करपा खातीर काँग्रेस पक्षान आंदोलन जाहीर केलां। स्मृती इराणीन 2011 50 रुपये वाडयले तेन्ना म्हणटाले की दॅट गव्हर्मेंट इज नॉट अ आम आदमी पार्टी गव्हर्मेंट म्हूण एंड दे कॉल देम सेल्फ दॅट दिस इज अ आम आदमी पार्टी बजट। सो हें तेन्ना जेन्ना स्मृती इराणी उलयताले, आतां स्मृती इराणी कित्याक बंद आहा? आतां तुमगे गव्हर्मेंट मरे। सो युअर गव्हर्मेंट इज नॉट आम आदमी गव्हर्मेंट, इट इज नॉट फॉर द कॉमन मॅन। 1117 रुपीज फॉर डोमेस्टीक गॅस 50 रुपये हायक केले म्हणटरी, आनी 2118 रुपीज फॉर कमर्शियल 350 रुपये कितें वाडले। हिंग रांदपाचें उपास न्हिदपाचें म्हाका दिसता आयच्या गव्हर्मेंटाक आनी कांयच पडोन गेलें ना। यू ऑल वॉन्ट अस नॉट टू कंज्यूम एंड नॉट टू इवन ईट फूड। सो इट इज हाय टायम। ताका लागून आम आदमी पार्टीगे फिलॉसॉफी कितें, जे हे मेन खर्च आसा लायटीचो, उदकाचो, वखदांचो, हो खर्च गव्हर्मेंटान आंगार घेवचो। हो खर्च जर गव्हर्मेंटान आंगार घेतलो थ्रू सबसिडायज मेकॅनायज सिस्टम, तेन्ना मागीर हे दुसऱ्यो ज्यो वस्त आहेत त्यो लोकांच्यान डिस्पेस करूं जाता। की हो सरकार फकत म्हारगायेचो सरकार। हे सरकाराक आम आदमीचो पडोन गेलो ना, तुमचो पडोन गेलो ना। सामान्य मनशाक ब्रिज्यो आनी फ्लायओवरा गरज ना, कोट्यांनी पयशांचे। सामान्य मनशाक म्हणटाय तें एड्युकेशन जाय, हेल्थ सिस्टम जाय, इलेक्ट्रिसिटी जाय, उदक जाय आनी गॅसी सिलिंडर ह्यो ज्यो कन्ज्युमेबल जाय आमकां डे टू डे बेसीस, हें आम आदमी जाय। टुडे वी कंडेम दीस हायक ऑफ द गव्हर्मेंट एंड वी वूड वॉन्ट द गोवा गव्हर्मेंट टू गिव अ सबसिडायज्ड प्राइस, put up a subsidy for this so that your people of Goa can at least be taken care, because of this hike. काल जो एकूच असो ना म्हणल्यार सी ह्या अच्छे दिन आयंगे म्हणून जे ह्या सरकारान सांगिल्ले पळय ते म्हाका दिसता अच्छे दिन सगळ्यांक खबर आहा। आज तुम्ही पत्रकार भाव जेन्ना आज पेट्रोल तुम्ही घालून हांगा येता तेन्ना तुमकां कळटा आसतलें की कितली आज म्हारगाय वाडल्या ती। गॅस सिलिंडर ते 50 रुपया करून वाडोवन आज जवळ 1100 क्रॉस जाला। सामान्य मनशाक आज ताची जी म्हारगाय पळय वाडल्या पळय ती म्हाका दिसता सामान्य मनशाक कळटा। काल लिडर ऑफ ओपोजिशनान ताचेर स्टेटमेंटूय दिला, आमची महिला काँग्रेस आनी फाल्यां प्रोटेस्ट दवरला अलॉंग वीथ आमचे नॉर्थ गोवाचे जी डिस्ट्रिक्ट कमिटी आसा हांचो फाल्यां ह्या म्हारगायचेर स्पेशली ऑन गॅस प्रायस जो काल इन्क्रीज जाला हाचेर प्रोटेस्ट आसा। आता ही म्हणटा ती खरेंच एक वायट गजाल जावन आसा, जाचेर हांव जाल्यार खरेंच निशेध करता। कित्याक सिलिंडराचो इशू इज व्हेरी क्लोज टू माय हार्ट। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें कितलींशीं वर्सां जालीं इवन 5 रुपया सिलिंडराचे दर वाडिल्ले जाल्यार हांव रस्त्यार देंवतालें सरकाराचे कान आनी दोळे उक्ते करपा खातीर। पूण आयज खंय तरी सरकार बेड्डो जाल्लो आसा। म्हाका दिसता BJPचे ते एक हें आसा, तेणी एक ट्रेंड चालू केल्लें आसा टू फिनीश द कॉमन मॅन। गरीब लोकांक काबार करपा खातीर गरीब लोकांच्या पोटार चिमटो काडपा लागला हो BJPचो सरकार निवडून येता लोकांक न्ही बरें गूड गव्हर्नन्स दिवपा खातीर, बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपा खातीर। पूण आयज पळोवपाक गेल्यार हांगा खरेंच लोकांच्या पोटाक चिमटो काडिल्लो आसा।